तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुझ्या काळजाक सोतोस दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता जिवीत आमचें सारकें बदलू एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता कार्लोस आनी फिलो मोंतेरो. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन आमी मागुया. दुसरें दिसा भेटयता देवाक दिन वाचून नेला फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. लॅरिसन आनी मेगन डिकुना आपलो जल्माचो दीस मनयतात. तशेंच कार्मेन फेर्नांडीस आनी फामील आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायता. देवान तांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. आमची 400 वर्सांची समरमणी बरे भाशेन जावंक ही सुरवात जी आमी करूंक येता ते सगळे तयारेचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमचो पातकूर फादर पीटर आयज तावन UK वचपाक भायर सरलेलो आसा. ही ताचे ट्रिपीचेर बरे भाशेन ती जावंक आनी ताका राखण सांबाळ म्हूण ताचे पासत मागुया. आनी हेर सगळीं आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत संवसाराचे शांती पासत देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या भाव भयणीनो आमच्या बापाक बाप म्हूण उलो मारूंक आमकां जेजून शिकयला आनी हे मागणी आमी जायते पावटी केला आयजूय आमी करतल्या. ह्या मागण्याचो फोड आमकां मेळ्ळा काय वो ह्या मागण्यांक जें कितें लागू जाता तें आमच्या जिवितान आमी पाळलां काय. जायते पावटी घडये आमचें मागणें फकत तोंडान उच्चारपाचें जालां आनी जायते पावटी आमी हें बेश्टेंच तोंडान उच्चारलां आनी आमच्या जिवितान त्या मागण्याचो फोड घेवंक ना देखून देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुबेदार देवा तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांग मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो गोड अपराध ह्या पासत लागीं सदांच सांबाळ करे सगळ्या देवतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर.
आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना आमेन. बागयोन पावलून गालेसाकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आदीं जुदेवांचें शास्त्र पाडटालो तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सोबेक कसो इश्पा भायर धुमाळो दितालो, बागयोन पावलून गालेसेकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, पेद्रूक पयले फावटी मेवल्या उपरांत चोडा वर्सांनी बार्नाबासाक घेवन हांव नव्यान जेरुजाल्याक गेलों आनी तिताकूय हांवें म्हजे बरोबर व्हेलो. देवान म्हाका अशें कळीत केलें देखून हांव थंय गेलों आनी जे मानेचे फुडारी आसले तांचे मुखार हांवें विदेशां मोदें परगटीत आयलां तें शुभ वर्तमान एकांतायेन घालें. ना तर हांव निरफोडी वावुरतां ओ वावुरलों अशें घडये जायत आसलें. पूण सुनोत केल्ल्यांक शुभ वर्तमान परगटचें काम पेद्रूक दिलां, तशेंच सुनोत करूंक नासलोलें तें परगट करचें काम म्हाका दिलां म्हूण तांणी ओळखून घेतलें. तर सुनोत केल्ल्यांचो धर्मदूत जावचे खातीर जाणें पेद्रूक नेमला ताणेंच म्हाका विदेशां सोरशीं धाडला. आनी जाकोबान, केफासान आनी जुआंवान हें पवित्र सोबेचें खांबें म्हूण लेखलोल्यान मनशांनी म्हाका दिल्लें देणें मानून घेवंक आमी विदेशां सोरीं आनी आपणें सुनोत केल्ल्या सोरीं वेचें म्हूण थारायलें. आनी एकताराची कुडां कशीं तांणी म्हाका आनी बार्नाबासाक हात दिलो. गरिबांचो मात उगडास दवरूंक तांणी आमकां सांगलें, तर तेंच करूंक हांवूय जतनायेन वावरून आयलां. पूण केफास आंतोकेक आयलो तेन्ना हांव ताच्या तोंडार आड गेलों, कित्याक तो कोरी तें सारकें न्हय आसलें. जाकोबाचे कांय सांगाती येवचे आदीं तो विदेशां बरोबर जेवतालो, पूण ते येतूच सुनोतीच्या पक्षांतल्या मनशांक भिवून तो इल्लो इल्लो फाटीं सरलो आनी तांचे तान पयस रावलो. आनी हेरां जुदेवांची ताच्या फटोवणेची अशी देख घेतली की बार्नाबासाक पर्यान तांकां लागून तेंच दोंगेपण करूंक पावलो. पूण शुभ वर्तमानाच्या स्वता पोरमोणें ते निती सारके चलनात म्हूण पळयतूच सगळ्यां हुजीर हांवें केफासाक म्हणलें, जुदेव जावनूय तूं विदेशी कसो आनी न्हय जुदेव कसो जियेताय म्हणटूच विदेशांक जुदेवांची चाल पाळूंक लायता तें कशें?
देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान पोरगोट करात. सगलीं बरोबर म्हणुया. सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान पोरगोट करात. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात, सोर्वय पोरजांनो लावेक नावाडा. आमचो जबाब सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान पोरगोट करात. ओचोल मोगाची ताची तीर कोशी, दोयाल आमचो देव सासनाक विस्वाशी. आमचो जबाब सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान पोरगोट करात. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. देवान तुमकां आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू एके कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयल्या उपरांत ताच्या शिसांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जुवावान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें तशें तूं आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपट्टो ग्रास दिसाच्या दिसा आमकां दी, आनी आमचीं पातकां बोगोस, कित्याक आमच्या रिणांत आसतल्या सगल्यांक आमी बक्षितांव, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रिय भाव भयणीनो, आमच्या बापाचे मागणें आमी जायते फावटी म्हणलां. आयज जें शुभ वर्तमान आमी आयकलां तें लुकाचें शुभ वर्तमान. आमी जें सदांच म्हणटा तें मातेवाच्या शुभ वर्तमानान आमकां आमच्या बापाचें मागणें मेळटा ते भाशेन म्हणटा. पूण ही दुसरे भाशेन जें घातलां तें हाचो अर्थ हो न्हू की दोन आमच्या बापाची मागणी आसा, एकूच आसा तें. आनी ह्या मागण्यान खेरीत भाशेन जेजू आमकां देवाक आमचो बाप म्हणूंक शिकयता. कित्याक आमी जेजूची भाव भयण. जितल्याय जाणांनी कोणें मानून घेतला खुर्सार जेजून म्हजे पासत रगत वारयलां आनी ताणें म्हजी सोडवण केल्या म्हूण ताका सोमी म्हूण मानून घेता. आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलूंक जो कोण तयार आसा ताची भाव भयण आनी आमी बापाचीं भुरगीं. भाव भयणीनो, अशें करता आसतना आमी फरक करूंक जायना, आमी वेगळोचार करूंक जायना, आमी दोंगेपणाय करूंक जायना, डबल स्टँडर्ड्स करपाक जायना. आयच्या पयल्या वाचपान आमी बागेवन पावलून गालासियकारांक चीट बरयल्या ती आयकल्या. हरशीं हीं वाचपां आमी करता आसतना आयचें जें कितें आमी वाचलां तें मातशें विचित्र कशें. बागेवन पावलू पेद्रू विशीं उलयता आनी कितें उलयता, जें कितें तो दोंगेपण करतालो तें आपणें ताच्या तोंडार सांगलें तें उलयता. आपासला मदें केस्तांवां, आपासला मदें झगडीं, आनी ही झगडीं एकामेकाक मारपाची न्हय, एकामेकाक खाला उडोवपाची न्हय, पूण जें कितें चुकीचें आसा तें सांगून तें सारकें जाग्यार घालपाचें, निटायेर घालपाचें. आनी बागेवन पावलू गालासेकारांक बरोवन सांगता, हांवें तें केलां. पेद्रू वडील, पूण त्या वडिलाक जेन्ना म्हजो वडील
डबल स्टँडर्ड्स करतालो, दोंगेपण कशें करतालो, तेन्ना हांवें ताच्या मुखार तें दवरलां, सांगलां ताका बरे भाशेन. बाबडीनो, जुदेव लोक जे आसले आनी पेद्रू जुदेव कसो एक वस्त जाणा आसलो, जुदेव जे कोण क्रिस्तांव जाल्यात, वो जुदेव जे कोणें भावार्थ मानून घेतला, ते क्रिस्तांव जाले म्हूण एक क्रिस्तांवांचो एक न्यू कल्चर कसो आसूंक ना. पूण जुदेव आपणाच्यो चाली रिती पाळीत जेजून जें सांगलां तें पाळपाक प्रयत्न करताले. म्हणटच तांचो कल्चर जो आसलो, तांच्यो चाली रिती ज्यो आसल्यो त्यो जुदेवांच्योच. आनी जेन्ना दुसरो दुसरो लोक भितर सरपाक लागलो ह्या धर्मान, दुसरो दुसरो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरूंक लागलो, तेन्ना ह्यो जुदेवांच्यो चाली जे आपूण पाळटाले ते दुसऱ्यांचेर ते घालपाक लागले. जाल्यार दुसरे वाटेन पावलो म्हणटा ना, त्यो चाली रिती तांणी पाळपाक गरज ना. पूण जण एकल्यान आपल्यो चाली रिती आसात, आपलो कल्चर जो आसा तो जियेल्यार जाता, पूण जेजूचेर विस्वास खोर दवरपाक गरज. आनी असल्या संदर्भान जेन्ना हो एक ग्रूप आयलो जंय पेद्रू आसलो, तेन्ना ते येतात म्हूण कळ्ळें तेन्ना पेद्रू दुसरे भाशेन वागूंक लागलो. प्रेशर टॅक्टिक्स, जशें आतां ह्या दिसांनी आमी आयकता, लोकांचो प्रेशर पडल्या उपरांत पुलीस FIR करतात. लोक जरी तर प्रेशर गायना जाल्यार ते करना. देखून हे प्रेशर घालपी ग्रुप्स जेन्ना येतात तेन्ना पेद्रू बदलता. ह्या पासत भाग्योन पावलू ताच्या तोंडार सांगतात, हें करप सारकें न्हय. तर भाव भयणीनो, आमी स्वता पासत जेन्ना उबी रावता तेन्ना सदां एक सारकें. ह्या मनशा मुखार तें एक भाशेन आनी त्या मनशा मुखार तें दुसरे भाशेन असलें सत ना. आनी असलें सत जरी तर आसा, ह्या मनशा मुखार तें एक आनी दुसऱ्या मनशा मुखार तें दुसरें, जाल्यार तें सतूच न्हय. तर आमी स्वता पासत उबी रावता तेन्ना आमचे मुखार जावं आमचे वडील आसात, जावं आमचे बाराबरचीं आसात, वो जावं जीं कोण आमची सकल आसात तीं आसात, कोणूय आसूं, तेन्ना सारकें बरे भाशेन जें कितें सारकें आसा तें उलोवंक आमकां देवाची कृपा मागुया. आमचे वडील चुकतात जाल्यार पासून, तुमचो पादविगार पासून चुकतात जाल्यार तुमी फिरगोजकारांक कशीं पादविगाराक बरे भाशेन सांगपाक हक्क आसा आनी कायदोय आसा. पूण अशी तशी भोंवली, खबरो केल्यो, हेर सगल्यांक सांगलें आनी चूक करता त्या पादविगाराकूच सांगूंक ना, उपकारता? फायदो आहा तेजो फायदो ना. जाल्यार बागेवन पावलो आमकां शिकयता, तो कोणूय जावं, जो कोण चूक करता ताका बरे भाशेन वच तोंडार सांग, सारकें ना तें सारकें ना म्हूण सांग. आनी हें करपाक आमकां जेजून जें मागणें शिकयल्लें आसा आमच्या बापाचें, आमी सगळीं बापाचीं भुरगीं देखून एकामेकाक आमच्या हे भाशेन सांगूंक जाता, एकामेकाक आमी वाट दाखोवंक जाता आनी एकामेकाक आमी शिकोवंक जाता. जे भाशेन शिसांनी जेजू लागीं मागलें, आमकांय मागणें शिकय. जुआंव बावतिस्तान आपल्या शिसांक शिकयलां, तूं आमकांय शिकय. आनी त्या उपरांत जें कितें जेजून शिकयलां तें दुसऱ्याक शिकयतले. तर आमी एकामेकाक शिकोवया, एकामेका कडलें शिकुया. दाना तयारीच्या वेळार आम्ही गायन घेऊया. C20 पेज नंबर 36. C20. तुझ्या उदाहरणात Onot Bapa, Hedice Poro, Anasata, Kayet Wona, Ingos Mata, Mogal Bapa, Noya Nogri, Ipe Domi, Anutuke, Mogal Bapa, Noya Nogri.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्व थांय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयले. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी संस्कार भरला तुझ्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेश्वराचे नांव येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्ताचो गुटभर गोठुया. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन मोनाप्रोपी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सर्व विकारांत आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमी सगळीं बापाचीं भुरगीं जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी कुशी स्वर्गार जाता तुझी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां गाडीन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Jesu pronas foi tuta, todos que tu gara, godva eche mogona, omrus sorgice calza, godva Sri Ashana
जेजू आमच्या काळजांत आयला ताका आमी दिनवासुया आनी आयज आपल्या घरांत सायबिणीची भेट घेतल्या पासून मागुया. आयज ह्या गोरब्यांनी सायबिणीची भेट जाता. नाकेली बेनेडिटो बार्बोजा, देवस्वाग्रान मार्कुस डिकॉस्टा, दाबोली पेद्रो आंतोनियो सोजा, एलेगांजा सॅम उमेन, आल्तो दाबोली निकोलस डिसुजा, बिहाइंड एनएसडी रॉय मेनेझिस, रेजिना मुंदी, रिचर्ड स्वामी, आल्तो चिकाली ग्लॅस्टन लिमॉस. ह्या गोरब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. प्रार्थुया. सुरपदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमचीं काळजां दादुसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जीवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आयज सांजे 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमची 400 वर्सांची उक्तावणी जावपाची आसा. तशेंच ह्या आख्ख्या वर्साचेर आशिर्वाद मागून आमी ही बोजवण भेटयतल्या. जाता ते भाशेन तुमी सगल्यांनी भाग घेवंक प्रयत्न करचो. सुरविस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे समय आसूं. निसर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोरकार. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराची माये, पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्याच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक, जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका तुजे काकुतीन हो विस्वास तुजे ताय. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वसवांशी. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण येता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण. आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो ओतोर व्हरता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव रातून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. ओदीक करून एमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें साणूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुझ्या भुरग्या पासून विनोदी कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरची तायसा उष्ट्रामध्ये तू सुदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवत मारे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनोदी कर. आदाने आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुझ्या भुरग्या पासून विनोदी कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे तायसा उष्ट्रामध्ये तू सुदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवत मारे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनोदी कर. आदाने आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुझ्या भुरग्या पासून विनोदी कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे तायसा उष्ट्रामध्ये तू सुदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवत मारे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कर. आदाने आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मारिये, आदार दी अदृश्टाक सांपडलेल्या मजत कोर वस्तूत काळजेच्या. माग करचे पासत जा शरातीन देवाच्या मुणयारांची. विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या वस्तुऱ्यां पासत
फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो येसाय बिणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोतीनी प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन सगल्या पिडेवंतां पासत खेरीत भाशेन ह्या वेळार मागुया जी कोण हॉस्पिटलान आसात तांचे पासत तांची सेवा करतल्या दोतोर नर्सी आनी हेरां पासत आमच्या घरांनी आसलेल्यां पासत आनी तांची सेवा करतल्या आमच्या घरच्यां पासत सगळ्यां पासत मागुया आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा आनी सोर्ग आनी संवसार रचला सोमया म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें हृदय तुजे श्री पावूं सोमया आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्मे सोबे प्रार्थना तुका सोमया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरीच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं आमेन शेवटाक आमी गायन घेवया T48 पेज नंबर 224 T48 संसाराची तुगे राणी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शेरांतली आयगे खातीर वेळोळी सोर वायटांतली सोर विघ्नांतली दिवार माये सोलो केली गांवांत आमच्या बरगणांनी कोर शांतीची आमची जिणी संसाराची तुगे राणी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शेरांतली आयगे खातीर